सी हे जेटीचो आतां इशू म्हणटा तो इतलेंच, हे जेटीचे मेंटेनन्स जावपाक जाय आसलें. एवरी इयर गव्हर्मेंट करता, 2-3 वर्सां केला, पूण एवरी इयर करपा जाय आसलें इन मंथ ऑफ जून. आतां जूनान तेणी स्टार्ट करूं ना. जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबरान काम जावपी चालू केला. आतां हें चालू देखून काम केलां हे मेंटेनन्साचें जें हें हालीं हें जेटी म्हाजी कॉलेप्स जाली म्हण. आतां जेटी कॉलेप्स जाली, जेटीचो इल्लोसो कुडको मोडोन पडलो म्हणून हें तेणी काम एक 15 दीस जाले काम तेणी स्टार्ट केलें. आतां हांव इतलेंच जाता, हें जुनान जावपा जाय आसलें पूण गव्हर्मेंटान आतां केलां, पूण तरी पूण डिले. आयज हे जेटीचें काम हें आयज बसून कितें जावंक ना, हो आयचय 10 दीस जाले तेणी काम स्टार्ट केलां आनी हें आख्खेंच रेल ओपन करून हें काडून रेलाचें काम स्टार्ट करपाक गेलें. रातचो थिंगा एकलो मनीस आमचो वर्कर पडलो आनी तो आयज देवाचे कृपेन हितून तो सेव जालो. आयज तर हो मनशाक तर कितेंय जालेलें, लायक एक रॉड तर तोपलो वो कितेंय तर तोपोन तर तो पडोन मेल्लो जाल्यार जबाबदारी कोण आसला? अरे ही जी गव्हर्मेंटांनी जी हे जबाबदारी घेता, मेंटेनन्स तुमी करता, ही पूण ह्या जेटीची हे परिस्थिती कितें जाली ती पूण पळया मरे. हांव एवरी टायम आमच्या फिशरी डायरेक्टराक हांव फोन करीत आसता. डायरेक्टर म्हाका सांगता, सर काम स्टार्ट जालें, पूण आयज हांव सांगूंक वता, आयज ऑक्टोबराची 7 तारीख, आयज जी पळय एकलो देखून कामदार आहा हिंगा. आतां हे कामदार सांगले कितें सांगताय की आयज बसून आमकां वर्क ऑर्डर दिलो ना म्हूण. अरे जोरी तर हे कामाची वर्क ऑर्डर तर दिवंक ना जाल्यार हो कॉन्ट्रॅक्टर कसो काम करतलो? हांव ते कडेन इचाता, अरे तुमी बाबा एक काम करा मरे, म्हाका कसले त्रास जाता. आयज पळय हिंगा फुटल्या म्हणून आयज एक बोट लावपा मेळना हिंगा. आमच्यो 50% वुडन बोटी आहाय. अरे जोरी तर आमकां तुमी तर मज हेल्प कोण नाय आनी हे फिशींग जेटीचें टेम्पररी जेटीचें तुमी तर काम कोण नाय जाल्यार ह्या गव्हर्मेंटाचो आमकां फायदो कसलो फिशरीचो? एवरी फिशरीचे जे नॉर्म्स आनी कितें रुल्स आहाय ते आमी कायदे पडटा मरे. आमकां तुमी सगळे टोटली वॉच करता मरे तुमी आमकां. पूण आयज आमची परिस्थिती कितें पळयना रे. आयज तुमी कॅमेरा गायलेले आहाय, पळया मरे कॅमेराचेर या कितें जाला ते प्रॉब्लेम. तुमकां बरें दिसता की आमच्या बोटकारांक हे भाशेन दुखयलेले आनी परत परत आमी मिडियाक गेल्ले, बोबाट मारली. कितें आमचो गव्हर्मेंट हे भाशेन आमकां दुखयता? जाल्यार एक सांग म्हाका, हे भाशेन आमची इंडस्ट्री वयर सोदतली कशी? आमची जी वुडन ज्यो बोट्यो आहाय ती आयज एक बोट देखून धोक्यान लागना, हिंगा लागले इतल्योश्यो, आनी ही तर डॅमेज जाली जाल्यार कोण कितें दिता? कोण फारीक करता? गव्हर्मेंट कितें करता? हांव गव्हर्मेंटाक इतलेंच सांगूंक वता, तुमी 10-15 दीस जाले हे फिशींग जेटीचें काम तुमी सुरवात केल्या. तुमी कॉन्ट्रॅक्टरान अशें हांवें आयकलां जे हे जेटीचें काम स्टार्ट केलां पूण तुमी ताका वर्क ऑर्डर दिलो ना. हे कसलें काम रे हे? हां आतां कितकोन पूण कॉन्ट्रॅक्टर काम करतलो तेवूय म्हाका सोजमना. आनी जोरी तर जाय एकूच सांगूंक वता हांव, जोरी तर कोणूय आमचो वर्कर वो कामदार जो बोटीर काम करता तो पडोन तर मेलो न्हू, आमी तुमकां जबाबदारी करतले. तुमी आख्खेंच ओपन दवरलो आहा हिंगा. हांवें आयज कॉन्ट्रॅक्टराक हांवें सांगलां तुमकां तर काम करून जावंक ना. गव्हर्मेंटान तुमकां तर वर्क ऑर्डर दिवंक ना. गव्हर्मेंटान तुमकां काम करपाक तर सुरवात करून लावंक ना वर्क ऑर्डर दिवन, जाल्यार एक काम करा, बंद करा तें पळोवपा जायना. कितले पाटी पूण आमी बोबाट मारतले, कितले फावटी पूण आमी तुमकां सांगतले हें काम करा म्हूण जायत.
तुमकां दिसता की हांगा स्टेप मदरली ट्रिटमेंट जाता म्हणून 100% हांवें जायते पाट म्हणलां हेच चल्लां आमच्या वास्को सिटीन ह्या वास्को बोटकारांचेर ओन्ली हिंगा सांग मरे तूं म्हाका स्टेप मदर ट्रिटमेंट आमकां हिंगा मेवता कित्याक लागून म्हणलां हें मालीम जेटीचेर वचून पळया मरे कुटपण जेटीचेर वचा मरे गव्हर्मेंटान एटलिस्ट 50 लाख मोडला मरे थिंगा 50 करोड मोडल्या मरे यार्डेच्यान मालीम जेटीचेर एटलिस्ट 25 करोड मोडला मरे एक सांग म्हाका न्ही ह्या बोटकारांक कितें ना आमी कितें भायले रे पाकिस्तानाचे हे आमकां मातशें अलग ट्रिटमेंट दिवप अशें कितें हा अरे तुमी चिंता मरे तेंका केलां तें आमकां करा मरे जेन्ना 5 वर्सां जाली हे MPT नायजेक NOC दिल्या की गव्हर्मेंटान दिल्या तुमी काम करा मग तुमकडे आयज पासून जावंक ना मरे आमकां तेन्ना करपाक स्वता कांय मेळोंक ना आमकां तेन्ना MPT आमचो स्टॉप करतालो एक आमकां हिंगा देखून सोसायटीन कितें बांदलां तें MPTन आमचें बंद केल्लें केस गायल्ले आमचेर पूण आयज ती केस देखून जेन्ना हांव प्रेसिडेंट जालो तेन्ना केस देखून बसून तेकडे हांवें ती भायर मारली केस तशी हें केली आनी आयज आमी आमचे हितून आमी डेव्हलपमेंट हिंगा करीत आहाय पूण हांव म्हाका इतलेंच मागता परत हांव म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणें मातशें जे लक्ष मातशें आनी जें आमचें काम हूंय उरलां तें मातशें आमचें एप्रूव करून दिवचें फिलीप बाब सपोज आतां चड डिले जालो जेटी बांदपाक तुम्ही म्हणटा जुनाक करपाक ते सप्टेंबराक स्टार्ट केले जाल्यार कितें एक्शन तुमी घेतले सो एक्शन म्हणजे कितें आसा आमकां वचोन गव्हर्मेंटाचे वचोन दारां धाडपाची नाका आमी हालीं बरें उतर बरें सांगोन सो आयज म्हाजो ऑनरेबल आमचो फिशरी मिनिस्टर म्हाजो इश्ट मरे म्हाजो फ्रेंड तेजी जायतीं कामां हांवें केल्या मरे आयज तो कितें रे काम करना पयर आमचो ऑनरेबल आमचो फिशरी मिनिस्टर आमचो वास्को येवन गेलो तेणें जोरी तर एक नदर मारलेली आमच्या ह्या फिशींग जेटीचेर तेन्ना ताका चोयलो जाल्यार तो म्हणटा आसलो अरे कितें परिस्थिती आहा रे हेजी परिस्थिती जाल्या रे हेजी हे म्हणटा आसलो पूण तो आमचो म्हाजो इश्ट भिवून येवंक ना म्हाका दिसता जो लोकल MLAन ताका एलाव करूं ना कित्याक तांकां जाय प्रोजेक्ट डिले जाल्ले आमी त्रासां पडले आमचे बोटी फुंडपा जायो आमकां प्रॉब्लेम जावपा जाय तेंच म्हाका दिसलें चिंतलें आनी ताका लागून आयज ऑनरेबल फिशरी मिनिस्टराक आयज फिशींग जेटीर हाडूं ना जाल्यार बोगलेक 1 किलोमिटराच्या हेजेर तुमी येता आनी डिजिटल तुमी आयज तें सुलभ टॉयलेटीचें तुमी इनॉग्रेशन केलां तें देखून तुमी आजून पासून स्टार्ट केलो ना पूण हालीं तुमी दाखयलां स्टार्ट केलें म्हणून फावंडेशन स्टोन स्टार्ट हें कितें करता रे तुमी दाखयता लोकांक एक आनी ते करिना खंय तरी युनियन मिनिस्टर हांगा येयल्लो आनी खंय तरी हायटेक करता म्हणून हाडली जेटी तो खंय पावलो इश्यू अरे युनियन मिनिस्टर हांगा येवन गेले व्हडले प्रॉमिस केले आमकां फ्लोटिंग जेटी बांदता म्हणली तेणें मिनिस्टरान चोवंक ना वेदर इट इज फिजिबल वो कितें ती ही पयशे आमकां दित म्हणले व्हडले फंक्शन केले सगळें केलें आनीक जे MPTकूय सांगले NOC दिया ताका आनी बेगीन काम करा सामकें फास्ट तांकां हें केलें तापयलें आनी हांव सोजमलो 1 म्हयन्या भितर ते स्टार्ट जाता म्हूण चोयल्यार आयज 2-3 वर्सां जायत येयलीं कांयच ना त्या प्रोजेक्टान ते लायटूच म्हणटा ती पळोवंक ना पूण हे प्रॉमिस आमकां दिवन गेले फिशींग जेटी तुमकां आमकां बांदून दिता म्हणले तेंवूय ना सगळे आयज ह्या फिशींग जेटीचेर वास्को येताय प्रॉमिस दिता आनी वयताय पूण हितून कोणूय पूण एक वेस्टेड इंट्रस्ट मनीस जो आपलेंच सादारपी आपलेंच इम्पॉर्टंट पळोवपी म्हाका दिसता तो मनीस आयज हे सगळो स्टॉप करता आमकां कळटलें ह्या कोणूय तर एक बाबा एक आमदार कोणूय तर एक लिडर कितेंय तर बरें काम करपाक मुखार वयता आनी लोकांक फायदो जावपाक अशें चिंता पूण आयज हें सगळें उरपाटें जाता हे भाशेन जावपाक जायना ह्या गव्हर्मेंट म्हणटा तो सगळ्यांचो हे जे काम डेव्हलपमेंट करता म्हणटा ते सगळे लागून करूंक जाय तेका दिवन म्हाका दिनासर रावप हें चुकीचें गव्हर्मेंटाचें हांव आसलो तेन्ना हांव सगळ्यांक इक्वली पळयतालो जो कोण ओपोजिशन आहा तेच देखून हांव काम करतालो
जो कोण म्हाजो दुश्मन आहा तो म्हाजे वगले येयलो हांव तेज काम करून दितालो म्हज्या पॉल्सांतले हांव पयशे मोड नाहालो वो म्हजे प्रोजेक्ट करून हांव दिनाहालो हांव गव्हर्मेंटाचेच हें करून हांव मुखार करून तांकां दितालो पूण हें कित्याक जायना रे फावटी हें कितें चल्लें रे गव्हर्मेंटाचें हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो डॉक्टर प्रमोद सावंत फॉरेन्स तो एक चिंतपी जाल्यार तेणें ह्या वास्कोच्या फिशींग जेटीचेर ह्या वास्को आमच्या बोटकारांचेर इलेशें इलेशें चिंतपा जाय आनी जे आयज आमकां कोण स्टॉप करता वो कोण आमकां दिवपाक कोण ना वो वेस्टेड इंट्रस्टाचे मनीस अशे आहा जाल्यार ते काम मातसो ताणें सांगपा जाय डेव्हलपमेंट फॉर एवरीबडी म्हणून